उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगळो आसा म्हूण भियोन लिपलो. देवान विचारले, तूं विंगळो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवाडलोल्या रुखाचें फळ तुवें केलें बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलाय देखून सगळ्या घोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजे मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. आदामान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावळ्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. इस्रायलाचे कुळये थंय आपलो थीर विस्वाशी मोग मोनांत धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. शेकांचे प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे घोणघोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घोडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिठीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोमें सर्गींच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यान. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र खोतावीण आनी मोगान भरलोलीं जावं देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विंचून काडल्यान. जेजू क्रिस्ता उद्देशीं आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कृपेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आपणें आमकां भोलेपणान फावो केल्लें आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले खुशे प्रमाणें सगळें थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पुर्वी निर्माणा प्रमाणें आमकां जेजू सोमें आपली म्हूण विंचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर भावार्थ ठेवतली पोरसां जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. देवाचें उतर हें.
उद्गार. नोमान मारिये कुरपेन भरलोले, सर्वेस्पोर देव तुझे सोवे, सुदोयू गे तूं ओस्त्र्या मोते. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. 6व्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतोर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन भरलोले, सर्वेस्पोर तुजे सोवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारिये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस्त जातोली आनी एका पुताक जल्म दितोली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांच ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमाणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिलो कोडसोरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.